की गोयच्या सरकारान वनू आमचे हेरिटेज इन्स्ट्रुमेंट घुमट डिक्लेअर केल्ले आसात विदाउट लिजार्ड स्कीन, मॉनिटर लिजार्ड स्कीन. ह्या स्पर्धेक आमी तो स्ट्रिक्ट असो आमी कायदो घालतात की घुमट जें आसतलें तें घोरपडीच्या काती शिवाय आसतलें, तें वापरपाक जाय. आनी तें जर वापरलें कोणी खंयचे पथकान ताजेर ऑब्जेक्शन जर हाडलें जाल्यार तें आमी गृहीत धरपाना. त्याच प्रमाणे ह्या स्पर्धेक आनीक बदल केल्लो आसा, तो म्हणल्यार प्रत्येक पथक जें आसतलें ते त्या त्या पंचायत क्षेत्रांतलें किंवा त्या त्या नगरपालिका क्षेत्रांतलें आसतलें. पयलू कशें आशिल्लें, तालुक्यांतलो खंयचोय मनीस घेवन भुरगे पथक करताले आनी बरें परफॉर्मन्स दिवपाचो प्रयत्न करतलो. आमची राजीव गांधी कला मंदिराची ही घुमट आरती स्पर्धा जी आसा ताचो एकमेव उद्देश आसा की आमची वाड्या वाड्याचेर अशे तरेची पथकां तयार जावची, जेणे करून आमचे वाद्य जे आसा किंवा आमची संस्कृती जी आसा ती तळाघरांपर्यंत पावची. ह्या स्पर्धेक कसलोच तरेचो कॉमर्शियल बाज येवचो न्ही म्हणून आमी ही सगळी आज जतनाय घेतिल्ली आसा. स्पर्धेन जर आमकां फटयले किंवा आमकां इन्फॉर्मेशन आमी मागिल्लें आसा ताणें जर दिलें जाल्यार डायरेक्टली आमी त्या पथकाक 3 वर्सां ह्या स्पर्धेक भाग घेवपाक शकपाना, अशे तरेचो आमी तातूंत भितर तांकां कायदो घातिल्लो आसा. दुसरी गोष्ट, आमी सदांच सांगतात की आमची पारंपारिकता जगपाक जाय, पारंपारिकता जगपाक जाय. अंतीम फेरीन जे पथकां पावतलीं, शेवटचे अंतीम फेरीन, त्या फेरीन भितर आमी एक 8 ते 9 आरत्यो राजीव गांधी कला मंदिर दितले. पयलूच दितले आमी तांकां तो आरती दितले, पूण ती एक आरती कंपल्सरी त्या अंतीम फेरीत त्याच क्षणी, म्हणजे पयलू ना तुमी जेन्ना लॉट आमी घालता त्या लॉट सिस्टमार तांकां ती परफॉर्म करचें पडटलें. आमी तांकां 10 जर आरती आमी सिलेक्ट केल्यो 10 आमी यादी तांकां दितली, पूण त्या वेळाचेर तुमकां तुमच्या वाट्याक खंयची आरती येतली ती ऑन द स्पॉट तुमकां आमी सांगतले आनी त्या प्रमाणे तुमी ती वाजोवपाक जाय. पयलू बीन जावपान ऑन द स्पॉट म्हणजे तो माचयेचेर जेन्ना एक कलाकार परफॉर्मन्स करपाक येतले त्या वेळाचेर, नाल्यार ते समजतले एखादे की दनपारां आमी 2 जेन्ना लॉट काडटा तेन्ना आमी काडपाना, कारण लास्ट ग्रुपाक खूबसो टायम मेळटलो, अवधी मेळटलो, म्हणून ऑन द स्पॉट आमी हे एक तितून नाविन्यता हाडपाचो आमी प्रयत्न केल्लो आसा. आमी तातूंत म्हणल्यार मेमरीन, एनी मेमरीन स्कीम ती मागीर चडशे बोकड्याचेर वापरता. आमचो फॉरेस्टा कडेन इक्लेर आसा एज पर द रूल्स अँड रेग्युलेशन ऑफ द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट. लिझार्ड हे क्लास 1 हितून येता, शेड्यूल्ड 1 येता. ते घाराचे, कारण ते रेअर स्पिसीस आसा म्हणून हो आमी जबाबदारी घेतिल्लो आसा आनी ती कोणी तरी सुरवात करपाक जाय आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान आमी हो कोणी ऑब्जेक्शन हाडत जाल्यारूच ना स्पर्धेक बॅनूच आसा. आमचे स्पर्धेक बॅन आसा. आमी दुसऱ्याचे काय उलोवपाक शकना. आमचे स्पर्धेक घराच्या कातडीचे घुमट घेवन ताका अलाउड ना. हेर कसले वापरले तुम्ही हेर कसले वापरले